शुभम शुभम कंपाउंड वॉल त्यांनी बांधले आमचे शेडबॅकाचे भितर आले 15 मीटर रोड कुंडू बाबू त्याचे भायर हायकोर्टाची ऑर्डर हा जिंकी कन्स्ट्रक्शन एप्रूव्ह केल्या आता शेतांनी जी एप्रूव्ह केल्या ऑन ODP 2030 इतली बंद दवरची सुप्रीम कोर्टान स्टेटस को दिला तो काम बंद आसपाक जाय काम चालू हा हे काम तलाटीन पळोवपाक जाय पंचायतीच्या सेक्रेटरीन पळोवपाक जाय आणि जो तर पळयना जाल्यार पुलिसांनी इमिडिएटली नोंदरे काडला जाल्यार काम बंद करपाक जाय सो हे काम आनी स्पेशली हो स्ट्रक्चर 100% इलिगल हा जो सेडबॅकाच्या भितर येयला कंपाउंड वॉल इलिगल हा आनी हायकोर्टाचे आदेश हा की ODP 2030 इज स्क्रॅप्ड सो नोबडी कॅन कन्स्ट्रक्ट इवन जर तर म्हाका पासून परमिशन मेळला एज आमदार हांवें तितून ते कन्स्ट्रक्शन करूंक जायना सो असले इलिगल कन्स्ट्रक्शन जितके आरपारा नागवा पार्रा कलंगूट कांदोलीम येतले ते आमी बंद करपाक जाय पुलिसीक हांव आयज एक लेटर बरयतलो आनी एक लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ आरपारा नागवा विलेज पंचायत की जितकी कन्स्ट्रक्शनां अशी शेतान येता जो ODP 2013 एप्रूव्ह जाला ती बंद करची सुप्रीम कोर्टाचो आदेश येवसर सुप्रीम कोर्ट हेजेर कितें डिसिजन दितलो तेजेरूच तितूनच फुडें वयतले हे सगळें पण हेंका ऑर्डर मेळना हायकोर्टाची हे काम हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या पूण ते मुद्दम काम चालू दवरला हेंच्यांनी हे काम फुल स्विंग चालू आहा तेंकां अरेस्ट करपाची गरज आहा दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट दिस थिंग अगेन्स्ट द हायकोर्ट म्हणजे हायकोर्टाच्या आदेशाचे अगेन्स्ट हे काम चालू आहा तेणी काम बंद करचें तेंकां सांग काम बंद कर सगळ्यांक भायर काड 4 जाणांक व्हर भितर उडय जाल्यार एक मेसेज वयतली की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिल्या बगर काम चालू करप ना हे कोण भायले येतले आनी आमकां हिंगा शिकयतले कितें करूंक जाय पळय ते पुलिसूय स्ट्रिक्ट रावपाक जाय हांव सेक्रेटरीक सांगता सगळे सायटी जितक्यो आहा शेतांनी कोणें बांदला तितक्यो बंद कर म्हणून तुमकां लेटर येतले हांव सेक्रेटरीक सांगता हांव पर्सनली इलेक्ट्रिसिटी जे पळय ती लायट तेंची डिस्कनेक्ट कोण है रे सुपरवाइजर किधर है तुम लोग को ऑर्डर मालूम नहीं कोर्ट का और ये किधर पहुंच गया तुम हमारे एरिया के अंदर पहुंच गया मेरे वो निकालो पहला कंपाउंड पूरा जेई मातशी लायट डिस्कनेक्ट करो हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या जितके लोक शेतान बांधता असली येदी व्हडली बिल्डिंगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन हायकोर्ट हॅज टर्म दिस कन्स्ट्रक्शन एज इलिगल आय विल रायट टू DCP तेणी ऑलरेडी दिला पंचायतीक दिला तुमकां येयला आसतले पुलिसीकूय येयला ऑर्डर टू कीप अ स्ट्रिक्ट विजील ऑन ऑल दोज कन्स्ट्रक्शन्स हॅपनिंग इन द पॅडी फील्ड स्पेशली all these villas and buildings which are coming up, they bond दवरचे म्हणून ऑर्डर दिली हे इमिडिएटली बंद करो एका डिस्कनेक्ट करो लाईट पयली टिल द सुप्रीम कोर्ट गिव्स ऑर्डर यू कॅनॉट गिव्ह देम इलेक्ट्रिसिटी आणि तेका कोण तो सुपरवायझर हाड तेका हेंका वर आता 2 GP हाडून वर तेंका तेणी कामूच करूंक जायना हिंगा इट इज वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट दे कांट डू वर्क सो अंदाजे कितली अशी कन्स्ट्रक्शन शेतांनी आसता एक म्हाज्या हिसपान आरपारा नागवान एक 20-25 अशे व्हडले मॅसिव स्ट्रक्चर चालू हा 2030 ODP जो पास जाल्लो सरकारान आनी मागीर सरकारान जो हेणे हायकोर्टान जो रद्द केला सो तेजेर न्यू डिसिजन जावपाक जाय सो आमी रावता न्यू डिसिजनान आमी आमचे जो तर परमिशनां दिल्या कितकेच जाणांक पार्रान आमी हॉल्ट दवरल्या ती म्हणजे बंद दवरल्या 2030 ODP जो तर रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट हा जाल्यार गव्हर्मेंटान कितें तरी तेजेर करचें पूण हे रिजनल प्लॅनाचेर ना हे शेत पॅडी फील्ड कन्वर्ट केल्लें आहा जो तर कोणेच केले मायकल लोबन पासून केले जाल्यार ते हायकोर्टाचो आदेश की हे बंद म्हणून सो हे बंद जाल्यार म्हणजे बंद धरूंक जाय न्हू स्टेटस को
हे मिसयूज करता. हे कोण तरी दिल्लीसून येता, कोण तरी बेंगलोरसून येता, कोण तरी हरियाणासून येता आनी थिंगासरलो कोण आमदाराचो फोन हाडटा हिंगा. आमी तसले फोन घेयना. आनी हेचेर स्ट्रिक्ट विजील म्हणटा पळय ते पंचायतीचो सेक्रेटरी आनी पंचायतीच्या जो वॉर्ड मेंबर आहा तेणें दवरपाची गरज आहा आनी आमदार हांवूय आहा तितून. सो जेन्ना हांव वयतालो आयज हांवें पयलें हिंगा बेतो घालप जाला. अरे म्हटलें हायकोर्टाची ऑर्डरीचो कितें करताय म्हणजे दिस इज डायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर अँड दे शूड बी अरेस्टेड फॉर दॅट. सो तांकां उगी रावपाचें ना. असले लोकांक तेंचो जागो दाखोवपाची गरज आहा. It is too late to See, High Court has already that caution we cannot ask High Court. High Courtan जेन्ना मॅटर चालू आसलो High Courtan कितें सांगलेलें जे लोक कोण बांदता दे आर बिल्डिंग एट देयर ओन रिस्क दॅट टायम. मागीर High Courtan ऑर्डर दिली दॅट 2030 ODP हॅज बीन स्क्रॅप्ड. तो सुप्रीम कोर्टान तेजेर स्टे दिले. स्टे न्हू ताका स्टेटस को म्हणजे आसा तशें कोणेच कांयच करूंक जायना टील द डिसिजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हिंगासर बेते घालप चालू आहा. म्हाका दिसता हे बेतो ह्या दिसांनीच घातला हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या उपरांत. सो दे हॅव गॉन अगेन्स्ट द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट. ऑनरेबल हायकोर्ट वील टेक कॉग्निझन्स. इफ रिक्वायर्ड आय वील मेक पर्सनल लेटर ऑन माय लेटर टू हायकोर्ट दॅट वायलेशन्स आर गोईंग ऑन अगेन्स्ट युअर ऑनरेबल ऑर्डर. अशें जावंक जायना. आनी वी आर द लॉ प्रोटेक्टर्स. आमी हे सारखे दवरपाची गरज आसा टील सुप्रीम कोर्ट डिसायड्स ऑन दीस मॅटर. सुप्रीम कोर्टान जे दिसा डिसिजन दिलें आमी कांयच उलयना. आतां जो तर तेंचे रिजनल प्लॅनार जो तर हें आहलें इफ द रिजनल प्लॅन वॉज 2021 दे वर सेटलमेंट देन दे वर सेटलमेंट. हे 2030 ODP हे सगळी शेतां कन्वर्ट जाल्ल्या आनी त्या खातीर हो आरोप आमचेरूय जालो. Goa Foundation took me also to High Court, where I was not the chairman of this committee. I was just a member. म्हणजे MLA is automatic member of the PDA. So हे जे जाला हे wrong जाला हे immediately cancel करपाची गरज आहा. Yes. तेंका और दाखयता. हायकोर्टाची ऑर्डर तुमकां येयल्या. हायकोर्टाची ऑर्डर पुलिसीक येयल्या. तुम्ही सगळ्या खंय शेतांनी काम चालू आसा सगळे बंद करून तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.